सगळ्यांक नमस्कार. तरंग उत्सव रक्षाबंधन स्पेशल आमी घेवन येता कला अकॅडमी दर्या संगम हांगासर आनी हो प्रदर्शन 5 दीस आसतलो फ्रॉम 11 ते 9 मेरेन 12 तारीख ते 16 तारीख मेरेन दर्या संगम हांगासर. हांगा जवळ जवळ 100 वयर स्टॉलां पळोवंक मेळटली आनी आमचे लोकल आनी आमची गोंयची जी बायलां स्वता आपले प्रोडक्ट तयार करता आनी स्वता बिझनस करता तेंची स्टॉलां आसा. त्या भायर वेगवेगळ्या वाठारांच्यान पार्टिसिपंट्स येयल्ले आसा, एक्झिबिटर्स येयल्ले आसा आपले बरे बरे प्रोडक्ट्स घेवन, हँडीक्राफ्ट, बऱ्यो बऱ्यो साडयो, रेडीमेड ब्लाउजीस, ज्वेलरी, होम डेकोर आनी वेगवेगळे स्टॉल्स लायल्ले आसा. सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की सगळ्यांनी येवचें आनी भेट दिवची एक्झिबिशनाक आनी सगळ्यांक सपोर्ट करचें. थँक्यू. कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटात आनी खरेंच बरें दिसता की आमी जेन्ना वुमन एम्पावरमेंटाचेर उलयतात आनी वुमन एम्पावरमेंट फक्त तोंडान न्ही जाल्यार प्रत्यक्षान जर फुडें काडटले जाल्यार श्वेताचारी सारकी आमची जी तरंगाची पुराय टीम जी आसा ती फुडें सरून म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता, एक प्लॅटफॉर्म दिता. आतां श्री गोविंद सांगलाचे रुरल वुमन म्हणजे गांवांच्यो ज्यो बायल्यो आसा तांकां भायर सरून आपलो टॅलंट दाखोवपाक आपल्या आपल्या कडेन विवीध टॅलंट कितें आसा टॅलंट जर दाखयतलो जाल्यार गांवांत एक धाकटो प्लॅटफॉर्म मेळटा. सो तरंगा सारको जेन्ना व्हडलो प्लॅटफॉर्म मेळटा एक शारान येवन कॅपिटल सिटीन येवन आपले एक्झिबिशनान एक स्टॉल लावचे आनी तितून आपल्या कडेन कितें कितें आपल्या कडेन कितें खासियत आसा, आपल्या कडेन टॅलंट आसा, म्हणजे आर्ट आसूं जावं ते फूड आयटम्स आसूं जावं ते डिजायनींग ऑफ क्लोथ आसूं, ते सगळो टॅलंट लायक तरंगा सारके प्रोग्रामाक तांकां दाखोवपाक मेळटा. आनी असो प्लॅटफॉर्म आव्हानीक म्हणजे श्वेताचारी आमची पुराय टीम तरंगाची आसा जी ऑपॉर्च्युनिटी ह्या बायलांक दिता. 2017 स्टार्ट जावन एक पायरी मारून म्हाका दिसता आयज तरंग एक व्हडलो एक इव्हेंट जाल्लो आसा. आनी अशेंच ज्या तरेन ती एकठांय येवन वुमन एम्पावरमेंट आनी सगळ्या बायलांक काम करता दिसा तरंग आमच्या फ्युचरान आनी व्हडलें जातलें. आतां वारो पावस येता केन्ना वारो येवन वादळ येवन जाल्यार पावस येवन म्हाका दिसता तरंगा भशेन जेन्ना ती एक स्ट्रॉंग टीम बायलांक लीड करता तेन्ना म्हाका दिसता खंयचेच वारो वादळ पावस हे सायडीन करून आमी सगळ्याकून कशें प्रमोट करप बायलांचें काम हें म्हाका दिसता आमकां पळोवपाक मेळटा. हांव खरेंच स्वता तुमकां कॉम्प्लिमेंट करता. आनी जशें तुवें सांगलां की वुमन एम्पावरमेंटाक लागून बायलांक लागून कितेंय आसूं तुमचे कडसून तुमी करतात पूण तेन्ना भायर सुद्दां जर आमकां कितें करपाक लागून गौरी सुद्दां म्हाजे पान स्पेशल खातीर हांव केन्नाय व्हिडियो पळयता ती सुद्दां सुभाष सर आनी ती दादा म्हणजे आपल्या कंपनीच्या बायलेक फुडें काडपाक ती आपल्या भितर सदांच तेंची तयारी आसता. सो म्हाका दिसता सगळे MLA जावं सगळे पॉलिटिशियन जावं बायलांक फुडें काडप हें म्हाका दिसता प्रायोरिटी आसपाक आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचें सुद्दां विजन आसा की वुमन एम्पावरमेंट जावचें. आनी म्हाका दिसता वुमन एम्पावरमेंट एक्चुअली जर जातलें जाल्यार तरंगा भशेन आनी श्वेताचारी भशेन कितलींशींच बायलां फुडें वचचें पडटलें. रक्षाबंधन स्पेशल या सुंदर अशा सोहळ्यात तालिगांवचे मानातीक आमदार श्री केदार नायक तसेच तरंग उत्सवाचे सगळे ऑर्गनायझिंग टीम इन्क्लुडिंग श्वेता अँड ऑल दी अदर मेंबर्स. I would like to extend my greetings to all of you for organizing such a beautiful event. श्रावण महिन्याची सुरुवात जाता आणि आमचे सगळे उत्सव सुरू जाते आणि तुम्ही तर तरंगाचा उत्सव हो पहिलो त्या उत्सवानं आम्ही सुरुवात करता प्रत्यक्ष आणि बरी गजाल करण्यास सुरुवात. आणि काल म्हाका नर्मदा बँक उलट्या लोकेश तशें आसा तरंगाचे नवऱ्या फंक्शनाक तुम्ही येवपाक शकतले काय म्हणून. सो हांवें रोखडेच ताका हय म्हणलें जस्ट बिकॉज तरंग इन इट सेल्फ बीइंग अ पार्ट ऑफ तरंग इट्स लायक एन ऑनर अँड प्रिविलेज आय वूड से बिकॉज तरंग हेज मेड अ ब्रँड ऑफ इट सेल्फ. ते 2017 जी आमी स्टार्ट केली आमकां म्हाका गोंयभर तरंग एक वेगळे एक्झिबिशनाची ब्रँड अशें आपली आयडेंटिटी क्रिएट केलें आनी अशा ब्रँडा बरोबर असोसिएट जावन वीज ऑलवेज प्लेजर आय वूड से. आणि ह्या सुवाळ्यात तुमकां सगळ्यांक कॉम्प्लिमेंट येता की अशें आनी भरपूर तरंगाचें म्हणजे तरंगाचें नांव जाता आनी आमच्या गोंयची जी बायलां फुडें सरतात ऑल्सो फ्रॉम द सिटीज or urban areas but also from rural areas and land and I should say that this is one of the most valuable thing that Tarang has offered to the community. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.